फेस्त येता आसतना कितें करता? सांत आसता, फाल्यां फेस्त, फाल्यां आनी परवां. फेस्त आयिल्लें म्हणटाना नवे वस्तूर न्हेसूंक आसता. देखून आज आमी याजक आनी न्हेसच्या वस्तुरा वयर थोडो विवर दिता. तर थोड्या फावटी तुमकां घुसपडा बरीत या मिस्तेरा बरीत दिसूंक पुरो हे कित्याक एक एक नमुन्याचे वस्तू न्हेसून येतात. थोड्या फावटी कितें तांबडें घालतात, थोड्या फावटी धवें घालतात, थोड्या फावटी कितें पाचवें घालतात. ओके, रंग मात्र न्ही. आनी कितें पुरो न्हेसतात ते, कितें पुरो न्हेसतात ते. एक दीस हांगा साक्रिस्तींत याजक न्हेसून आसतना एक ल्हान आलता भुरगो हांगन पळय ते आसा पाप इल्ल्या पोटी म्हणटाले एक घालें वस्तूर ताचे उपरांत बांदलें आनी एक घालें ताचे वयर आनी एक घालें हें कितलें घालतात म्हणून. देखून असो अर्थ कितें, अर्थ कितें. देखून ल्हान 4 संगती एका याजकान न्हेसच्या वस्तुराच्यो 4 संगती तुमकां सांगूंक सोदता. जायते हेर न्हेसाप आसा पूण गरजेच्यो 4 संगती. पयलें जावन आमकां पळोवंक मेळटा एक धवें वस्तूर हाका आमी म्हणटा आल्ब म्हणून. आल्ब धवें वस्तूर. आनी हो क्लरिकांचो दोगलो, क्लेरीक जे कोण कितें दियाकोन जावन आसात, याजक जावन आसात आनी बिस्प जावन आसात तांणी अधिकृत जावन न्हेसचें वस्तूर हर एका संस्कारांक. ताच्या सांगाता हें धवें वस्तूर कोणें न्हेसयता? जी कोण आल्तारीक चडटात तांणी. आल्तारीक चडटात. आतां हे सोड न्हू, दियाकोन याजक बिस्प सोडून हेर कोण आल्तारीक चडटात. आल्ताराची सेवा करची, वासप वाचची. पूण आमच्या मदें तितली रीत ना ही. पूण युरोपाच्या गांवांनी अमेरिकाच्या गांवांनी आनी आमकां पळोवंक गेल्यार थंय वाचप्यांक सयत हो धवो दोगलो घालूंक आसा. वाचप्यांक सयत आल्तारीची सेवा करच्यांक तुमी समजल्यात. ऑल्टर चिल्ड्रन आमी म्हणटा, ऑल्टर बॉयज गर्ल्स. आल्तारचे भुरगे आतां भुरगीं पुरो आसात तीं धवें वस्तूर न्हेसतात. देखून कोण आल्तारीची सेवा करतात या कोण आल्तारीर येतात तांणी हें धवें वस्तू न्हेसयता. आतां आल्ब म्हणटाना तसो मुळावो शब्द लातीन भाशेचो आल्बा म्हळ्यार धवें. धवें. आतां धवें खंयच्याचो अर्थ, धवो खंयच्याचो गुर्त? नितळायेचो. सारकें, नितळायेचो. कांय नंतर हांगा जायत्यो स्त्रियो हांव पळयतां तुमी तुमच्या रेस्पेराक येता आसतना धवें न्हेसून आयिल्ल्यात, वय की न्ही? ताच्या की चड करून वय रेस्पेराक येता आसतना तो संस्कार साक्रामेंत ताच्या सांगाता ह्या वस्तुराकच लक्ती जाल्लो आनी एक संस्कार आसा. धवें आमकां न्हेसयतात पवित्र स्नाना वेळार. पवित्र स्नाना वेळार त्या भुरग्याक धवें न्हेसयतात. आज जावं पुरो आमी भुरग्याक हाडटानाच धवें न्हेसोवन हाडटा. ताच्या सांगाता ह्या जाकी क्रिस्ताच्या जिवंतपणाचो नव्या जिविताचो बैलो गुर्तू जावन ह्या भुरग्या वयर एक तुवालो घालता. ह्या धवें न्हेसयता. देखून धवें वस्तूर खंयच्याचो गुर्तू आमकां हांगा मनियाऱ्यांक आमी न्हेसच्या आल्बाचो गुर्तू कसलो? हें वस्तूर ताच्या सांगाता पवित्रपणाचो नितळायेचो गुर्तू. आनी ह्या संवसारांत पळय आमी हांगा इतले दुसऱ्या दुसऱ्या नमुन्याचे वस्तूर न्हेसून आयिल्ले हांव. दुसऱ्या दुसऱ्या रंगाचे, दुसऱ्या दुसऱ्या नमुन्यांचे. सरकार खंयचे वस्तूर आसतले अशेंच म्हूण सांगूंक जायना. पूण आमकां बायबलांत उल्लेख केला. सरकार धवें न्हेसल्ली ती शेळयेच्या रक्तान धुवन नितळ केल्ली. आतां शेळयेच्या रक्तान म्हणटाना तांबडी जायचे जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ केल्यान आमी शुद्ध जाल्या. देखून शेळयेच्या रक्तान धुवन नितळ केल्ली सगळें आमी धवें न्हेसून आसतले. म्हळ्यार असो अर्थ आमी पूर्णपणी नितळ शुद्ध जावन देवाच्या समकार आसतले. ताचो ल्हान गुर्त याजक आल्तारीक येता आसतना सगळें धवें न्हेसून येता. देखून तें पळयत आसतना आमी समजा जाय भितरलें वस्तूर हें भितरलें आतां तुमकां दिसता तें ओके. तें पळयतना आमी समजूंक जाय आमी सर्गीची दायजी, सर्गींची परजा. ओके. आनी हें वस्तूर न्हेसता आसतना याजकांक तांचेंच म्हणलें मागणें आसा. एक ल्हान मागणें हें वस्तू न्हेसतना याजक करता. देवा म्हाका शुद्ध कर आनी म्हजें काळीज नितळ कर. म्हाका तुज्या रक्तान धुवन काड. ह्या
तुमकां एक खबर आसा एक नाडू आसता पेंकटा कडेन दादल्यांक जावं पुरो एक पेंकटाक एक बेल्ट आसता देखून आमच्या आलबाक बरे मनसुगायेन दिसच्या बरी ओ कर्दांव आमी न्हेसता हाका आमी पेंकटा बांदी म्हूण येता पेंकटा बांद पेंकटाच्या भोंवतणी वस्तू सारकें रावच्या बरी धव्या आलबाक रावच्या बरी हे पेंकटा बांद आसा आतां हो गरजेचो गी वय एक वस्तूर सारकें रावच्या खातीर ताच्या सांगाता ताका देवशास्त्राचोय अर्थ आसा पयलें जावन सांग पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत आमकां सांगता जानवायेचे कमर बांदून जागी रावा हे पेंकटा बांद न्हेसचो म्हळ्यार आमी केन्नाय तयार तांकां आतां सुशेगाचो वेळ रिलॅक्सेशनाचो वेळ पेंकटा बांदले म्हळ्यार एका सोजेरान शिपायान केन्नाय पेंकटाचो कमर बांदून तयार आसूंक जाय आसलें म्हळ्यार केन्नाय ताका आपयतना झुजूंक आपूण तयार म्हणून देखून पेंकटाचो कमर बांद देखून आमी हांगा ह्या मिसाक आयली म्हणटा आसतना विंचलेली परस आमी तयार आसांव हरी एक घडये जागी आसांव म्हणले असो गुर्तू ताचे सांगता हेरी ताका धाकले अणवय केल्यात जावं पुरो जेजूक जेरबांद मारता आसतना ताका एका खांब्याक बांदलो आनी त्या खांब्याक खंयच्यान बांदलो एका बांदलो ताचो गुर्तू आनी ताका लागून निमाणें मनसुगे सांगाता हो कर्दांव मनसुगे सांगाता पळय कर्दांव बांदना आसतना वस्तूर आमी बिंदास अशें सोडलें जाल्यार तें बरें दिसना न्ही देखून मनसुगे सांगाता एका मणयारेची उर्बा दाखयता आपूण तयार आसा आपूण हांगा तयारी करन आयलां म्हणून एका मणयाऱ्याची उर्बा हो बायलो गुर्तू दाखयता आतां हें न्हेसता आसतनाय याजाक एक ल्हानशें मागणें म्हणटा सोम्या दी म्हाका हे सिंगचर म्हणटा आमी ह्या कर्दांव बांदता आसतना म्हज्या आत्म्याक नितळाय ताचें सांगता म्हाका सर संवसारी ओडणेन तावन म्हाका निवार ताच्या उले आनी मागता उपेत ताच्या उपरांत येता स्टोल ल्हान एक बारीकशी पट्टी अशें वस्तू तुमी पळयता स्टोल आतां हांव पळयता जायत्या स्त्रियांनी ओ ती एकली स्त्री बरी दिसता सगळ्यांनी तुमी तुमच्या चुडीदाराक वयर एक ल्हान शॉल आसा तिणें कितें केलां तो शॉल एक रावंड गळ्याक घाला कित्याक आमी घालता थोड्या पोटी इल्लीशी स्टायलीक जावंक पुरो ताच्या सांगता इल्लीशी थंडी आसतना शेळ आसतना गळो उब दवरल्यार आमच्या भलायकेक बरें म्हणलें चिंतापासा त्याच चिंतमान स्टोल आयिल्लो सुरविल्ल्या सुमार 4-5 शेकट्यांक तांणी दाट उलन वस्तूर गळ्याक रेवडावचें आसलें ते उपरांत क्रमेन बदलून आतां तुमी पिंतुरार पळयतात पळय तसलें वस्तूर जालें स्टोल म्हणून आनी त्या स्टोलाक आतां हो शब्द दिला सुरविल्ल्या शतमानांनी ओरारियम म्हणलो शब्द आसलो ओरारियम म्हणून विविध चरित्रां ताका आसा पूण हे ओरारियम कोण घालताले रोमाचो चक्रवर्ती आसतना ताचे सेनेटर तांच्या मंथनाचो तांच्या भर्माचो गुर्तू जावन हे न्हेसताले ताचे उपरांत पापसाहेब सयत हे न्हेसताले पापसाहेबांनी निमाणें पापसाहेबा उपरांत बिस्पांनी आनी याजाकांनी तें न्हेसूंक सुरू केलें आतां हे स्टोल घालता आसतना जेजूय म्हणटात आपल्या शिसांचे पांय धुता आसतना ताणें हें ओरारियम घालें कित्याक त्या काळार रोमाचो कितें अधिकार चलतालो जेजूनी जावं पुरो ते ओरारियम आपल्या गळ्या भोंवतणी पूण निमाणें ब्रेस्तारा तुमी पळयतात तो एका पेंकटाक याजक पेंकटाकीक तुवालो बांदता देखून आमकां बायबलांत तशें सांगलां जेजूनी घाल्लें जावंक पुरो आतां असो अर्थ कितें हें आमी गळ्याक घालता गळ्याच्या भोंवतणी जेजून कुरीस वावयल्ल्याचो गुर्तू एक ल्हान वस्तूर जाल्यार जेजून कुरीस वावयल्ल्याचो गुर्तू देखून हो कुरीस मात्र न्ही जेजूचो अधिकारी एकलो याजक हें स्टोल घालून वावयता देखून आमकां थोड्या फावटी मिसाची वयली मुस्ताकी ताका आमी चॉजेबल म्हणटा या ती नातल्यारी ओडणी हरी एका याजकान हें घालनासतना मीस करूंकूच जायना कित्याक आमच्या याजकपणाची निशाणी ती ओ अधिकार सयत
कित्याक तुवें कॉन्सेक्रार करतना जावं पुरो पर काडटना जावं पुरो हें घालूंकूच आसा. देखून हर एका साक्रामेंतान पळयता जावं पुरो तुमकां बरो दाखलो आसा हांगा. थोडे फावटी ब्रदर येतात कुमगार वांटूंक, याजक येतात. ब्रदर येता आसतना आमी ताका सरप्लीस म्हणटा, धवें वस्तूर न्हेसून येतात, मोटवें मोटवें. पूण याजक तांच्या गळ्या भोंवतणी वस्तोल घालून येतात, कित्याक ते याजक. ब्रदरांक ते न्हेसूंक ना, दियाकोण ते वांकडे घालतात, कित्याक तांणी याजकपणाची संपूर्ण आणखी जोडूंक ना. तांची सेवा सेवेची, तांणी दिवचो आदार सेवेचो, ते आदारी. दियाकोण म्हळ्यार अर्थ तसो. याजकांक तो एक अधिकार, तुमच्या हातांत पवित्र सभा दिल्या म्हणून. देखून हे न्हेसतानाय याजक एक गुपीत मागणें करता. हे न्हेसताना देवा म्हाका सास्त्रीक जिविताचो उगडास करून दी, आनी म्हजे तावन पातकाची साय ती आसा ती पयस कर म्हणून याजक मागता. ताचे उपरांत येता निमाणें याजकाची प्रजान मुस्तायकी. वयर तुमी पळयतात हांगा आमच्या सरून गेल्ल्या पाप सायबा, पापा बेनेडिक्ट 16वेचे ताची उस्तायकी आमी दाखयल्या, धोवी भांगरा रंगाची. याजकाची वयली मुस्तायकी आमी ताका काजूल म्हणटा. काजुला म्हळ्यार काजुला म्हळ्यार असो अर्थ कितें, ल्हान घर. आतां ल्हान घर म्हळ्यार अर्थ कितें, आमी थोड्या फावटी तुमी ताप आयिल्ल्या वेळार जावं पुरो कांबोळ सगळीं पांगुरून न्हिदतात. तशें ल्हान घर म्हळ्यार सगळें आमकां वस्तूरांत रेवडायलां, तकली मात्र भायर आसा. आतां तें बदलून वस्तूर आतांच्या बरी जालां. देखून संपूर्ण न्हेसल्या हांव. देखून आमकां देवान ताच्या तंबा भितर, ताच्या शिबिरा भितर हाडला म्हणल्याचो गुर्त. देखून देवानच हें न्हेसयलां म्हणल्याचो. त्या भायर शेतकार सयत असले वस्तूर न्हेसताले. शेतकार आतां ही रेनकोट थोडे तुमकां पळोवंक मेळटात, वयर थोडे घालचे अशे. त्या काळार 2000 वर्सां आदी पुरो शेतकार अशे न्हेसताले. आनी उपरांत ते शेतकारांचे सादे न्हेसान क्रमेन जावन व्हड अधिकारींचे जाले, सेनेटरांचे रोमाच्या शहरांनी. पापसाय बी ते घालूंक सुरू करी लागलो, तांच्या बायल्या कित्या अधिकाराचो गुर्त, अधिकाराचो न्ही मोगाचो गुर्त. पिलाता मुखार जेजू आसल्या वेळार जेजूय कांय असलेंच वस्तू न्हेसुल्लो जावंक पुरो म्हणलें चिंता पासा. अशेंच न्ही, वडोळ शेतकाराचे वस्तूर दाखयले. आतां ह्या न्हेसनाचो अर्थ कितें? ह्या न्हेसनाचो अर्थ मोग. हांवें सक्कड आपणा भितर आरावन दवरलां. एक कोंबी कशी आपल्या पिलांक आपणा थंय भितर सांबाळून दवरता, तशें सक्कडांक हांवें सांगाता दवरलां म्हणल्याचो मोगाचो गुर्त हो. आतां हें न्हेसतना उगडास दवरा. स्तोल म्हळें अधिकाराचो गुर्त, हें काजूल मोगाचो गुर्त. म्हळ्यार एक याजकांनी सेवा करतना आपलो अधिकार दाखोवचो न्हय, आपलो मोग दाखोवचो. देवाच्या पर्जेतय ताका अधिकार आसा जाल्यार अधिकारान हेरांचेर धमकी दाखोवची न्ही, बदलाक आपणाय देवाच्या पर्जेतय मोग दाखोवचो. पळया एका साद्या वस्तुरान कितलें देवशास्त्र आटापलां. देखून आमी संभ्रमचे हर एक गुर्त ल्हान संगती सयत इतल्या अर्थान भरल्या. देखून आज याजक तुमच्या मदें येता आसतना हे वस्तूर देखया आनी आमकां पवित्र सभा कितें शिकोवंक पळयता तें समजूंक प्रयत्न करता. उबी रावया. संतोषाच्या उमाळ्यांनी गरो काळजा आमची तुजे थंय उबारू. तुका हसू तुका वर्णो गायता एकाच ताळ्या. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रचणारा. ये कृपे सागोरा. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रचणारा.
कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमयन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो बळका जेजूच्या फेस्ताक तयार आहे जावन नोवेनाचो नवो दीस निमाणो दीस आमी संभ्रमून आसाव या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत मागतना आईच्या या लितुर्जेंत आमी सुमेस्तांक आमची काळजां सर्वेस्पराक पुर्ती विश्वासी दवरया दवरा म्हणलो संदेश मेळटा सर्वेस्पराक संपूर्ण जावन आमची काळजां समर्पक आईची वाचपां आमकां उलो दितना पूण करून घेवया जायते पटी जायत्या संगतींनी आमची काळजां आमची मनां सोरल्यांत देवाक संपूर्ण जावन ती काळजां दिवंक जावना थोडे पटी अर्दी थोडे पटी खालदी थोडे पटी संपूर्ण काळजान मोग केलाय जावंक पुरो तर देवाक संपूर्ण तरान विश्वासी रावूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर ताचीच मजत आमी मागून घेवया सर आमचें उणेपण वळखून घेवन सांगत आमी म्हणया हांव देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून आनी बरोबर सारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून स्वीकार केले सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिताव आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका धिनवस्ताव ह्या जिवितांत ताचे गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागताव आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परा लागीं हे प्रार्थन आनी ही विनंती करून जाताच सालमांव सर्वेस्पराचे वेदी मुखार दिंबियाचेर पडोवन आनी सर्गाक आपले हात उबारून आसलेलो थंयसो उठलो तो इस्रायेलाच्या सगळ्या समुदाया मुखार आयलो आनी तांकां आशिर्वाद दिवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो सदैव जावन सर्वेस्पर ताणें आपले परजे इस्रायेलाक आपले बसयलेले प्रमाणे विशव दिला आपल्या सेवका मोइजे उदेशी ताणें दिल्ल्या उत्तम बसवण्यांतली एकच एक पूर्ण जायनासतना वसोंक ना जशें सर्वेस्पर आमचो देव आमच्या पुर्वजा समें आसलो तशें तो आमचेय समें आसूं आनी आमकां तो सांडिना जावं वा पयस करिना जावं
आमच्या पूर्वजांक दिल्ले आदेश आज्ञा आनी कायदे पाळून सर गजालींनी ताच्या वाटांनी चलचे खातीर तो आमची काळजां ताशेशी ओडूं. हांवें सर्वेस्परा मुखार लालेवन उसरलेली ही उतरां दीस रात ताचे उजीर हासूं आनी हर एक दिसाचे गरजेक अनुसरून तो आपल्या सेवकाक आनी आपले परजे इस्रायेलाक न्याय करून दिवं. हे परी सर्वेस्पर जावन आसा देव आनी ताचे भायर दुसरो कोणूच देव ना म्हूण संवसाराची सर राष्ट्रां जाणा जातलीं. आयचे परी तुमी सर्वेस्परा आमच्या देवाचे कायदे आनी आदेश पाळून तुमची काळजां ताका पुर्ती विश्वासी दवरा. देवाचें उतर हें. देवाचे उदक. सर्वेस्परान दिला तांकां उंडो सर्गेचो. सर्वेस्परान दिलो तांकां उंडो सर्गेचो. जे आमच्या कानांनी जाणा जावंक घेतला, जे कितें पुर्वजांनी आमकां सांगला, ते सगळे आमच्या मुखल्या संततेन सांगतेल्या. ओडपण सर्वेस्परा देवाचे वर्णितेल्या. सर्वेस्परा दिलो तांकां उंडो सर्गेचो. मोळपाच्या कुपां ताणें आज्ञा आपली दिली. अंतराळाची सगळी दारां ताणी उगडली. सगळी ताच्या खाणा जेवणा माना पाटयले. सर्गींचे कान तांकां ताणें दाराळ दिले. सर्वेस्परा दिलो तांकां उंडो सर्गेचो. सर्वेस्परा दिलो तांकां उंडो सर्गेचो. एक वड प्रवादी आमच्या मध्ये उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमी तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जुआव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनासलेलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां आनी त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच
म्हजे थंय एक जावन रावल्या खरीच तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी ताचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विनय तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी खातर उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केलो तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावसय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. बळकात जेजू थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ते दुसरेच वाटेन फाटीं गेले. ह्या माताळ्या खाल ह्या वर्सा जेजू बाळकाच्या फेस्ताक तयारी जावन आमी नोवेन करना आसाव आनी आयचो विशय आमकां दिल्लो जावन आसा नियाळूंक तुमची काळजां सर्वेस्पराक पुर्ती विश्वासी दवरा. आयच्या पयल्या वाचपात हांव रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें काडलेलें त्या वाचपात हांव आयकूंक मेळ्ळें तसलें निमाणें वाक्य तें. तुमची काळजां सर्वेस्पराक पुर्ती विश्वासी दवरा. मे युअर हार्ट्स बी फुल्ली कमिटेड टू द लॉर्ड. पवित्र पुस्तकाचेर आमी एक नदर घाली तर जाल्यार इस्रायल परजा केन्ना देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवरूंक शकली आनी केन्ना दवरूंक शकना म्हणून पळयलें तर जाल्यार आमच्या जिविताक लिसांव जातालें. देखून पयल्यान ह्या पवित्र पुस्तकाचेर एक ल्हानशें एक नदर घालया. केन्ना इस्रायल परजा देवाचेर विश्वास दवरूंक विश्वासी जावंक सलवाली. पयलें आमी पळोवंक गेले तर जाल्यार इजिप्तांत इस्रायल परजेक भायर हाडल्या उपरांत तांबड्या दर्यांतल्यान भायर येवन सिनाय दोंगराच्या त्या मुळांत आसतना मोइजे दोंगराक गेलो आनी मोइजे थंय दोंगरार आसतना हांगा तांणी भांगाराचें वासरूं पेटलें. तांची काळजां निजा देवतान पयस गेली. कित्याक पयस गेली? कित्याक पयस गेली की म्हळ्यार मोइजे गेल्लो फाटीं येवंकूच ना. एक दीस राखले, 2 दीस राखले, 3 दीस राखले, 1 हप्तो राखले, हाची खबरच ना. खालें जालें गाय भियेले, सुसणी गाय तुटली. देखून पयलें कारण देवाचेर विश्वास सांडूंक अविश्वासी जावंक सोंसणी गायेचो काट तुटचो. कश्ट समस्या येताना आनी कितें जाताना सोंसणी गाय तुटता. आनी की मुखार पळया, इस्रायल परजा इजिप्तांत बसयल्या गांवाक वचोवंक कितलीं वर्सां लागलीं? 40 वर्सां लागलीं. कितलें डिस्टन्स आसा? चड म्हळ्यार एक 700 किलोमिटर, एक 700 किलोमिटर जायत. 700 किलोमिटर चलोवंक 40 वर्सां जाय गी? गरज ना. 6 म्हयने भितर चलोवन काडी येते. पूण हो देव तांकां भोंवडायता 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 गुंडावन गुंडावन व्हरता. 40 वर्सां काडली, हांची सोंसणी काय तुटली. देव कितें भोंवडायता? ताका डायरेक्ट व्हरयत आसलें न्ही गे. आमच्या मनशा चिंता प्रकार देवाची सूख ती. पूण देव तांकां सांगूंक आशिल्लो, तुमी बेस्टेन्स म्हजेर पाती येतात तर जाल्यार त्या पातयेन एक मोल ना. तुमच्या मोतींत समजनातले तेन्नाय तुमी म्हजेर पातयेनी दवरतात तर जाल्यार त्या पातयेन एक मोल. भावन आनी भयणीनो, आमी हर एकली आमचें जिवीत आमच्या चिंतपा प्रमाणे मांडून हाडूंक आशेवची. आमच्या मुठी प्रकार, आमच्या लॉजिका प्रकार वसाचे. ते आमच्या लॉजिका भायर येतना आमकां जायना, आमकां कश्ट जाता. आमकां हर एकल्याक देखून खंय एका नव्या जाग्याक वेताना आमकां ती वाट मस्त पयस म्हणून जाता. नव्याच जाग्यार वसा, पाटी येतना लागीं म्हणून जाता. हे घेवन पावल्या वेताना कितलो वेळ म्हणून जाला. कित्याक? नवीच वाट गोत्तू ना. कितले कालें करूंक आसा, कितले कडेन वचो गोत्तू ना. खंय पुरो गुंडावंक आसा, फाटी येतना बेगीन जाता.
आमच्या मोतीची ती एक असकतकाय म्हूण येता. आनी ह्या खातीर पयलें कारण आमकां देवाचेर विश्वास हालोवंक या देवातान विश्वास सांडूंक आमकां कळीत नासतना आसचें. देवान आमच्या मोतीक समजोवच्यो जायत्यो संगती केल्यात. यस, आमच्या विज्ञानाद्वारे जायत्यो संगती आमी समजता, पूण थोड्यो संगती त्यो लिपोवन दवरल्यात आमच्या जिवितांत. मुखल्या घडये तुका कितें जाता तुका कळीत ना. कितलोय भलायकेवंत तूं जावं, कितलोय जाणारी तूं जावं, तुका कळीत ना. आनी हें समजोवंक जाय पुरो जायत्याने प्रयत्न केला. एस्ट्रॉलॉजी मुखांतर, त्या मुखांतर, ह्या मुखांतर, आनी पवित्र पुस्तकाचेर निर्बंध घालता. कित्याक फुडलें जिवीत, फुडली घडी आपणाच्या हातान, देव आपणाच्या हातान दवरूंक आशेता. देखून पयले लिसांव आमकां केन्ना आमच्या जिविताची हर एक घडी, जावं ती सुखाची, जावं ती कश्टाची, जावं ती दुखाची, या काळोखाची कसलीय घडी हांव देवाच्या हातान सोडतां. आनी जेन्ना म्हणसर हांव देवाच्या हातान आसां, कांयच वायट म्हाका घडचें ना म्हणून जर हांव पात येता, खऱ्यान पात येता, तर जाल्यार कोणेंय कितेंय आलोवंक जायना, विश्वासी रावूंक हांव शकता. ना तर जाल्यार हांव विश्वासी रावूंक शकना देवाचेर. पयलें. दुसऱ्यान आमी पळोवंक केलें तर जाल्यार देवाचेर विश्वास केदळा इस्रायल प्रजेन सांडलो, या इस्रायल प्रजेच्या मुखेल्यांनी सांडलो. बरी ग्रेस्तकाय आयिल्ल्या वेळार, बरी ग्रेस्तकाय आयिल्ली. दावीद राय एका स्टँडर्डाक पावलो, बरी संपत्ती आयिल्ली, सगळें सुशेग जालें, पदकान पडलो. सलमोन राय आज ताच्या उतरांनी आमी देवाचें उतर आयकलें, बारी बागेवन बुणीस म्हूण दिसलो. पूण जाकी पळोवंक गेल्यार व्हडल्या फोंडाक पडलो. मागीर ताणें सांगलेच्या उलटाच तो गेलो. मागीर पळोवया. पूण सक्सेस ह्या ग्रेस्तकाय आयिल्ल्या वेळार जावं पुरो दावीद राय, साऊल राय, सलमाव, ह्या साहित्य इस्रायल प्रजा ते बऱ्या संपत्तेक पावल्ल्या वेळार देवाक विसरली. मुन्यो पुस्तकांत, प्रॉवर्ब्स पुस्तकांत 30व्या अध्यायांत ह्या खातीर एक ल्हानशें सोबीत एक मागणें आसा. सर्वेस्परा, जावं दुबळीकाय जावं ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका. दुबळीकाय नाका, ग्रेस्तकाय नाका म्हणटा. कित्याक तो म्हणटा ग्रेस्तकायेंत हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन. आनी म्हणून सर्वेस्पर कोण? म्हाका सगळें आसतना म्हाका देवाची वळख या गरज आसना. देखून सड्ड ग्रेस्तकाय दिनाका, इल्लीशी गरज आसूं दी. ह्या सड्ड दुबळीकाय दिनाका. कित्याक म्हज्या पोटाच्या बुकेन हांव सोरीन आनी तुजें नांव पाड करीन. देखून ग्रेस्तकाय दिनाका, दुबळीकाय दिनाका. म्हाका कितलें जाय तितलें दी. सोबीत मागणें तें. भाऊ आनी भयणीनो, थोडे दीस आदीं एका कुटुंबाक भेट दिल्ल्या वेळार अशें कितें उलोवन आसतना आनी आमच्या फेस्ताक आपोवणें दिवन आसतना हांव कोटेश्वर आसा, थंय आमचें बळकाजीचें फेस्त आसा म्हणून तांकां आपोवणें दितना अशेंच उलयतना म्हज्या सांगतानी एकलो आशिल्लो. ताच्या पयल्यान 3 दीस रेतीर आसा, मागणें आसा हे. आनी तो व्यक्ती म्हणलो, म्हाका देवान सगळें दिलां आनी कालें मागचें, कालें मागोवंक आसा. सगळें आसा म्हजे लागीं, कालें मागचें. बऱ्या मनान ताणें सांगलें, पूण जायते पटी सगळें आसा, मागचें घालें म्हळ्यार मागणें म्हळ्यार खाली मागचें म्हणून मात्र आमी चिंता. मागणें म्हळ्यार तो संबंध म्हणून आमी चिंतीत हांव. देखून कितलें चड आमी एका ग्रेस्तकाय एका स्थितेक पावता तितलें देवातान पयस वचत जाल्यार म्हजेर हांव करूंक शकता. म्हज्या पयशांचेर आमी विश्वास दवरची साध्यता चड. आमी गळोवंक नजो म्हूण सांगचें न्ही, आमी पुंजावंक नजो म्हूण सांगचें न्ही. पूण जर तुजो विश्वास तुज्या सक्तेचेर, तुज्या पुंजावणेचेर बदलाता तर जाल्यार तो एक शिराप जावन बदलता. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांत भाऊ आनी भयणीनो 17व्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळची न्ही उतरां. जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तेचेर पाती येता, तो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांत पयस करता. तो मनीस शिराप पडलेलो जावन. आमी आनी एकले फाती येवंक म्हूण अर्थ न्ही, पूण संपूर्ण विश्वास देवाचेर दवरनासतना आनी कोणाचेर या म्हजेर या आनी कोणाचेर दवरता, एक न्ही एक दीस हांव सलवता. देवाचेर विश्वास दवरूंक जायते पटी सक्सेस आनी ग्रेस्तकाय अडखळ जाता. आनी अशें आसतना भाऊ आनी भयणीनो, आमी वैज्ञानीक रितीन मुखार येतना ज्यो कितें आदी मागा आमच्या आबा वडली मायनी तांच्या पुर्वजांनी देवाक एस्क्रायब केल्यो, या देवान करचें, देवान दिवचें म्हूण चिंतलें पळय, तें आज उणें 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 जालां. पावस दडसो आमी देवान दडसो म्हूण चिंतले. पावस ना तर जाल्यार आमी पावसा खातीर मागतले. पूण आतां विज्ञान कितें म्हणटा, पावस येवचो कसो देवान दडसो गे, मोड आनी जावचो.
मोडान थंड केल्या जाता, मोडा बित्ताने करतात, पावस येता. मात्र नाही जायत्य संगती कितें देवाण करच्यो म्हूण आमी चिंतिल्ले, आतां विज्ञान करता. भुरगीं जायनात, देवाण दिवचें म्हूण चिंतल्या. अरे भुरगीं जायना जाल्यार हाका लॅबोरेटरीक वचून आस्पत्रेक वचून भुरगीं जावचें बरी साधन आसा न्ही गे. सावकास 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 जें कितें देव दिता, देव करता म्हूण चिंतलें, सकास ताचें येता म्हणून काण्ण 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 मनीस करता, विज्ञान करता म्हणल्यार जाल्यार स्थितेक आयल्या पाड जाता गे. आमी चिंतूंक बरो वय कित्याक आमचो भावार्थ अस्कत जाता म्हणून पयस वता हांव देवाता म्हणून. रूथ बरोस म्हणली तसली एक कार्मेलीत बरयणार भितरली माद्र ती इंग्लंडांत आसा, ती म्हणटा देवाचें आंग वस्तरू आज विज्ञान पिंजून काडनासा. म्हणजे देवाचो पावर, देवाचे सकत म्हणून कितें आसलें तें सावकास सावकास विज्ञान पिंजून काडनासा. आनी ह्या वरवीं बरेंच जावन आसा म्हणटा. कित्याक देवाच्या आंग वस्त्राच्या मोगान देवा सरशी वेचत आसले ते फटोवणी पळय गेली. यू कॅनॉट फूल नाव. अर्लियर यू वर लविंग द क्लॉथ्स ऑफ गॉड, नॉट गॉड. नाव यू डोंट हॅव ए चॉयस टू लव गॉड. डोंट लव हिज क्लॉथ्स म्हणटा. म्हणजे देव हें दिता तें दिता म्हणल्यार काय ताचो मोग केलो तर जाल्यार तुजो मोग आपुट्टू न्हय. देवान कितेंच दिन तर जाल्यार तो तुजो देव म्हणून जर तूं वळखून घेताय तर तूं विश्वासी रावताय. देवान दिल्ले तेन्ना मात्र देव न्हय. देवान तुका जाय जाल्ले बरा, जाय जाल्ले बरी चल्ले बरा मात्र तुजो देव न्हय. देवान तुवें मागल्ल्या वेळार दिनांतल्या वेळार तो तुजो देव म्हणून तूं रावताय तर जाल्यार तेन्ना तुज्या विश्वासीपणाक मोल ना जाल्यार मोल ना. भाऊनो न्ही भयणीनो, तिसरी संगत हांवें म्हळें पयलें आमची सोंसणीकाय तुटता कश्टां संकश्टा वेळार. दुसऱ्यान जायती ग्रेस्तकाय आयिल्ल्या वेळार देवाता म्हणून आमचे विश्वासीपण मेकळें जावचें साध्यता आसा. आनी तिसरें कारण म्हणयत जेन्ना आमची बोगणां इमोशन्स आत्म्याचेर राजवटकी चलयतात तेन्ना, when our emotions rule our intelligence or our soul, आमची बोगणां इतली उसांबळ जातात साहित्य पटी बोगणां आमच्या मोतीचेर आमच्या आत्म्याचेर राजवटकी चलयतात. हें मन जातीतय सडावत घडता आनी मनशातय अप्रूप घडता. आनी केन्ना मन जाती सैम आमचेर सड आनी सड राजवट करूंक सोडटा तेन्ना मनशापण होगडायता, मन जाती बरी जाता. बोगणां पाड न्हय, पूण बोगणां जर तुजे राजवटके चलयता तर जाल्यार तें पाड. तेन्ना तूं देवाचेर विश्वास दवरूंक शकनाय. सलमांव राय पवित्र पुस्तक म्हणटा 700 राई कुंवरनी लागीं काजार जालो, 700, आनी 300 ताका उपपत्नी आसले, 1000 टोटल. ओके, हे रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 11व्या अध्यायान आमकां वाचूंक मेळटा. कितें जालें ताच्या जिविताच्या उतर प्रायर मातालो जाताना पवित्र पुस्तक म्हणटा ताचे पत्नीनी ताचें काळीज परक्यान देवाशी ओडलें, ताचें काळीज देवा थंय पुर्तें नातल्लें म्हणटा पवित्र पुस्तक. आज आमकां ताणेंच मागणें, ताचें मागणें आमकां आयकूंक मेळ्ळें आनी तोच म्हणलो सर्वेस्पर आमच्या देवाचे कायदे आनी आदेश पाळून तुमची काळजां ताका पुर्ती विश्वासी दवरा. आनी तोच म्हणी सांगलो मनीसच विश्वासी रावूंक शकलो ना. कित्याक ताची बोगणां, ताचे इमोशन्स सावकास 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 ताच्या पत्नीच्या अधीन गेली आनी ती ताका परक्या देवाशी वचूंक वत्ताय करी लागली. वो गेलो. पतीन आनी पती म्हणना जेन्ना तुजी बोगणां तुजेर राजवाट कसल्या जावंक पुरो रागाची, जावंक पुरो जिद्दाची, जावंक पुरो हग्याची, जावंक पुरो फारीकपणाची, जावंक पुरो आबलेसाची, जावंक पुरो नामबक्षणाची असले चिंतनां तुज्या माथ्यार बसतात तेन्ना तूं तुज्या देवातान पयस वेताय. बोगणांक जागो आसा, राजवटकी चलोवंक सोडिनाकात. ह्यो 3 संगती भाऊनो आनी भयणीनो. दुसऱ्यान ह्या संवसारांत आमी आसतना आमचें एटेन्शन, आमचें चिंताप ह्या आमचें गुमान आमकां हेर संगतींतय ओडच्यो तसल्यो जायत्यो संगती आसात. तुमी खंडीत जावन शॉपिंगाक गेल्यात, जायत्यो संगती हाडटात, पूण हाडिल्ल्यो सकट संगती तुमकां फायद्याक पडटात गे. हाडिल्ले सगळे वस्तू तुमकां फायद्याक पडटा गे. थोडे एक पटी घालून भायर दवरले आसा आनी थोड्यो वस्तू कितें हाडिल्ल्यो एक पटी वापारन दवरल्यो आसा. थंय पळयतना सोबीत दिसता, जाय म्हूण बघता, हाडल्यो मागीर कान उडयले, केदाळा एपटी ते डिस्पोज करच्यो, कान उडोवच्यो म्हूण जाता, काल्याक हाडल्यो म्हूण जाता, ताणें कितें हाडलें. आमचें एटेन्शन आमकां अट्रॅक्शन करच्यो तसल्यो जायत्यो संगती आसात. फेसबूक उक्तो कर ताचे तन भायर येवंक सुलाभ जाता.
ल्हान ल्हान रिल्स व्हिडिओस आनी पळोवन 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 कितलो वेळ पाशार जाता, भायर येवंक जाता. आमची भुरगीं कितलीं कश्टूण आसात. भुरगीं मात नाही समजता. आमचे अटेन्शन आमचे मोत आपणासरशी ओडूंक प्रयत्न जावनूच आसा. भाऊ न्हू भयणीनो, वायट सकत म्हणून सांगेत या कितेंय सांगेत, सैतान म्हणून सांगेत, देवसार म्हणून सांगेत, केन्ना तुजी मोत तुज्या कंट्रोलार आसना, ओडता तेन्ना. तर भाऊ न्हू भयणीनो, विश्वासी रावूंक आमी कितें करयेत, देवा थंय विश्वासी रावूंक आमी कितें प्रयत्न करयेत. पयलें, देवाचेर कितलो चड विश्वास तितलें चड विश्वासीपण. द मोर यू ट्रस्ट हिम द मोर यू कॅन बी फेथफूल. देवाचेर कितलो उणो विश्वास तितलें उणें विश्वासीपण. ताचेर पातयेनी विश्वास आसा तर जाल्यार तुवें ताका विश्वासी रावयात आनी एकल्या फाटल्यान वसाचें म्हणून ना. ल्हानशें घडी तुमच्या मुखार दवरता. चलयेक मोतीची पिडा सुरू जाल्ली, मानसीक म्हणटा मेंटल सिकनेस. आनी त्या कुटुंबाक कितें करचें म्हूण कळीत नासलें. थोड्यांनी सांगलें पाद्रेपा लागीं व्हर न्हू वांजेल रजार करा, वांजेल रजार केलें. मागणें करा, थंय ब्रदरा लागीं व्हरा, थंय व्हेलें. कांय बदलावण ना, पिडा जूण जावनूच येता. निमाणें एकल्यान सांगलें वो त्या फलाणे एक स्त्री आसा तिच्या लागीं व्हरा, ती मागणें करता, बायबल कोट करता, तें करता हें करता, बरें जाता. व्हेलें. पूर्ण जावन तिणें तें केलें हें केलें, गळ्यान तें कुरीस दिलो, तें पुरो हाडलें घालें, घरा येवन पळयता इल्लेशी बदलावण जाल्ल्या बरी दिसता. आनी तितलें जाताना एक दीस फिरगेजसो ह्या आयलो. गर्बेजमेंट करूंक म्हूण आयिल्ले तेन्ना ह्या चेडवाक पळयलें, हें इल्लेशें अलग दिसलें. गळ्यान कितें आसा म्हूण सांगतना न्ही तो एक कुरीस दिल्लो त्या एका फलाण्या स्त्रीन. थंय पळय गे लागशिल्ल्यान तो कुरीस पळयतना, तो कुरीस उक्ते करून पळयतना त्या कुर्सा भितर कुंकुमा आनी त्या कुर्सा भितर गुंडूस ह्यो आसली. कुर्सा भितर तें घालून करचें आसलें, बायबल कोट करून दिवचें आसलें. आनी तितलें जाताना त्याच घरांत एका रितीचे तुटाफट म्हळ्यार बरी आयली. थोड्यांनी म्हळें जर ह्या संगतीत हांव आमच्या भुरग्याक सोमा जाता तर जाल्यार आमी कित्याक वापारूंक नजो. बापूय म्हणालो हें भुरगें देवान दिल्लें म्हाका. जर देव कुशी व्हरता तो गूण करतलो, जर देव कुशी व्हरिना तें मेल्यार व्हडनय. कठोर दिसलीं ताची उतरां, पूण थोड्याच दिसांनी बरो एक धाकटेर तांकां भेटलो. त्या भुरग्याची पिडा गूण जाली. बापायन सोडलें ना, तें गूण जायना जाल्यार व्हडनय, त्या स्त्रिये लागीं वचचें नाका, मेल्यार मरो दी, कांय समस्या ना. थोड्याच दिसांनी तांकां बरो एक धाकटेर मेळ्ळो. देवान ते भेटले. भावान आनी भयणीनो, थोडे फावटी आमच्या जिवितांत असली परीक्षा जाता. जर तूं विश्वासी रावताय गळाय जावंक पुरो, पूण तुका सांडून घालिना दुसऱ्यान. येदोळसू सांगलें देवाची साळवळ जोडली तर जाल्यार बरें आसतना खोटें वायट या कश्ट येतना तें सोसूंक सलीस जाता. पावस येतना सत्री सोदची न्हय. पावस येतना सोदूंक भारी कश्ट. ताच्या पयलीं सत्री आसा तर जाल्यार पावस येतना ती सोडूंक सुलाभ. तशेंच आमचेर कश्ट समस्या येवन आनी कितें जाताना देवाची फ्रेंडशीप सोदूंक कश्ट. एकलो हांगा मागल्यार बरें जाता म्हणटा, आनी एकलो थंय मागल्यार बरें जाता म्हणटा, मागीर एकलो आनी एक कडेन गेल्यार बरें. तूं धांवून तो सकताय तूं, पूण तेंच तुका पयलींच देवाची साळावळ इश्टगात आसा तर जाल्यार तेन्ना हे कश्ट समस्या येताना तुका घट्ट रावूंक साध्य जाता. देखून पावस आयल्या उपरांत सत्री सोदूंक वचचें नाका. सारकी आसतनाच भलायकेन सगळें समा आसतनाच देवाची साळवळ जोडया. कितें आवर या वारें वादळ आयलें तर जाल्यार फुड करूंक शकतलें. हांव जेजून सांगलें तें उतरां, खडपाचेर बांदलें घर कसलें आवर वारें वादळ आयलें जाल्यार फुड करून घट्ट रावता, नात जाल्यार कोसळून पडटा. वेळ उतरालो तर जाल्यार विश्वासेपण कश्ट जाता. निमाणें भाऊ आनी भयणीनो, जेजून तूं सांगलें ती उतरां, जर तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाता तूं कुंकूण काड. जर तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता तो कातरून उडय. देवाक विश्वासी रावूंक तितलें सलीस न्हय. ह्या दिसांनी आमकां हेर संगत्यो जायत्यो अट्रॅक्ट करनासात, पूण जर आमी ल्हान त्यो आसतना किमचून काडिना, इल्लेशें प्रयत्न करिना, मागीर काडूंक कश्ट जाता. कालच्या परच्या दिसांनी पळयलें हांवें दिसाळ्यार धाकटेर की शिकिल्ले, धाकटेर जाल्ले तसले
गांजा आणि कितें मादक द्रव्यां विकून आसात, सेवून आसात मात नाही ते विकून आसात, तर खंयच्या स्थितीक पावल्या आमी, तर कोणाक पातयेवेत त्या स्थितीक आमी पावून आसा. आमच्या भोंवतणी आसचें वारें भिरंकूळ जावन विकाळ जाला, अत्मेक वाडवळेक पुरकणय जाला. जागृत जावया. जितले आमी सुमेता येता तितल्या ताच्या सक्त्यान भरता. येऊ क्रिस्तंतलो जेजू आम्हा सुमेस्तांक आपडूं. आमेन. Kamcha Okaso Katya Karza Murtya Mogan Tuka Aspito So Kirkulam Chichiva Tuka Mitundita Sivicha Spirita Amka bermun maka Bapa amka partai Dewi tuce besau Kurpin amka neter Parcak tuce misau Bapa amka partai Dewi tuce besau Kurpi amka neter Parcak tuce misau. भाऊ बहिणीनो, आम्ही बेतूंचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान नेमी आमच्या नाक्यापै शुभेच्छा देवा सर्वेस्पोर मानून घे. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या नावान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हणून ताणें उदार मोगान आमकां बसायला. तर ताच्या नावान आमी भेटयता तेणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ताई आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेय तुजेंच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात, तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात. ही मुजी कूड तुमचे पसतो समर्पूंची. तेचपर्यंत जेवण जातस ताणे खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस. नव्या आणि सासणीक करराचे हे रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आणि सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावट सगट परगटुया. Jesu तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पाव आम्ही प्रकटता तुझ्या या सुया जेसू आम्ही अत्रेता तुझ्या या सुया जेसू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जीवित असो उंडो आणि ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपण बरोवस दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे मे संगती भगिवन जुजे दिसपती भगिवन धर्मदूत रक्तसाक्षी आविलाचे सांतेरेज कुर्सासो सांजवाव आणि सर्व काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. सदांच देवाचेर विश्वासी रावंक जायची मजत मागून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थना सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां धाडणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्तचे दुसरें येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्यार जोडी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे आमा सुमेस्तांक शांती दियेन एकवटान सांबाळ.
तू जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात क्रिस्ताची शांती तुमचे सोबे आसो देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमका शांती दे पळया हो जावन आसा जेजू देवाचो पूत आम सुमेसांक आमच्या जिवितांत भद्रती दिवंक सोदसलो कसले वारे वादळ आयल्यानी आमच्या जिवितांत थंड करूंक शकसो देव तूं आपल्या सुकुडीन आनी रक्तान तो आमकां पोसता सदांच हांव तुमच्या संगी आसतलो म्हणून बसयता ताचे संगी सदांच आमी आसूंक तो आपयता जेवणाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्तां सुभागी सुम्या तुवें तरी आमच्या फोनान तुमच्या आमकां भलायकी मेळटली Karismoche, Ashimasa, Karismoche, Lalimnasa, Ichisu, Senchakuka, Iviki, Bhukta Bayenyan Tuja, Karismoche, Ashimnasa, Karismoche, Lalimnasa, Ichisu, Senchakuka, Iviki, Bhukta Bayenyan Tuja. गोळी हांव तुजी शेळी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन. Senchakuka, Iviki, Bhukta Bayenyan
प्रार्थुया. प्रीतीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणेपासून वो दिन वसनेचो यज्ञ संभ्रमनू जेजूच्या नावांत आटापलेली तुझी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागताव. जेजूचे नाव घेवन ह्या संवसारांत जियोवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नाव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाखणूंक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिताव. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. दयकन बसात. आज नव्यानाचो निमाणो दीस आमी नियाळचो विशय जावन आसा. तुमचे काळजां सर्वेस्परा परत्यान विश्वासी रावात. सर्व धार्मिका पासत आनी याजकां पासत मागचो दीस. आमचे जिविताची सुरवेत दितावन अकरेच्या पयणा पर्यंत आमकां जाय याजक आनी धार्मिकां सिस्टरां पाद्र्यां वर्सभर पोटभर आमी हांच्या विशयांत उलयता. पूण आज आमी तुमचे लागीं एक कालती विनंती दवरता. आमच्या पासत मागात. आमकां तुमच्या मागण्याची गरज आसा. आमचो बेस सांबाळूंक आनी आमच्या बेसा प्रमाणे जियोवंक आनी आमकां निमेरलें काम आमी करी जाय तर आमकां तुमच्या मागण्याची पुर्ती गरज आसा. त्या देखून ह्या नव्यानाचो अकरेचो दिसाक आमी दवरला कायदो लायिकांतावन याजकां खातीर धार्मिकां खातीर मागचो. ह्या निमती आयच्या नव्यानाच्या वेळार आमच्या पासत मागात. तुमच्या मागण्याच्या बळान आमी आमचें जिवीत सारोवंक आनी आमच्या जिवितांत संतोष आनी समाधान मेळच्या खातीर तुमची मागणी आमी मागोन आसा. खंडीत जावन आयच्या नव्याना वेळार तुमी आमच्या खातीर मागतल्यात म्हणून हांव पाती येता. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ले याजक जावन आसात मानदीक बाप दीप फेर्नांडीस. प्रस्तुत कोटेश्वर आमच्या घरांत ते वस्तीकरण आसात. तशेंच आमच्या प्रॉविन्साचे प्रांत्याचे ते कावन्सिलर सलाहेदार ते जावन आपली सेवा ते दिवन आसात. आयच्या दिसा हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आम्हा सर्वांक आशिर्वाद करच्या बाप दीप तुमकां जेजू बाळकाचे आशिर्वाद मागता आनी जेजू बाळकाची सर कृपा तुमची याजकी जिवितांत सदांच रावो म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं फादर दीप. फाल्यां फेस्ताचो पयलो दीस मिसा ह्या परी आसात. सकाळी 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:15 7:30 वरार इंग्लीश भाशेंत, 9 वरार आनी 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत, दनपारां 1 वरार मलयाळम भाशेंत मीस आसतलें. हाज्या पयलीं आमी सांगलें दनपारां 1 वरार कन्नडा भाशेन, पूण इल्ली बदलावण आमी केल्या. फाल्यां दनपारां 1 वरार मलयाळम भाशेंत मीस आसतलें. दनपारां उपरांत सांजेर केवल एकच मीस आसतलें. तें जावन आसा सांजेर 6 वरार. अदीक मनादीक दिल्ली आर्च डियेसीसचो ऑक्झिलरी बिस्प वालेरियन तावरो हांगासर येतले आनी मिसाचें बलिदान दबाजीक मिसाचें बलिदान ते भेटयतले. त्या देखून फाल्यांच्या सर्व मिसांक आमी तुमकां मोगाचो येवकार मागता. फाल्यां आनी परवां फेस्ताचे 2 दीस ह्या निमती आमकां थोड्या वॉलंटियरची गरज आसा. जर तर कोणी हे 2 दिसांक वॉलंटियर जावन आमच्या ह्या देव मंदिरांत सेवा दिवंक आशेता तर तुमी तुमची नांवां आमच्या पार्लरांत म्हज्या उजव्या कुशीन आसच्या थंय ऑफिसा पार्लर आसा थंयसर वचून तुमी तुमची नांवां दिवची. प्रत्येक जण फाल्यां सांजेर मिसाक येतले लागीं एक खालती विनंती. हांगासर वयल्या कुशीन भक्तिकांचो सांको चड आसले निमती कार पार्किंगाक अवकाश आसचो ना. त्या देखून 2 व्हिलरार दायकन थोडी येयात आनी नाजाल्यार पब्लीक ट्रान्सपोर्ट घेवन येयात. 4 व्हिलरार आयल्यार तुमी तुमची कारां मार्गाच्या दोना कुशीन सकल तुमी दरीत जाय पडटलें. त्या देखून सगळ्या लागीं खालती विनंती फाल्यांच्या दिसा कार पार्किंगाक इल्लोसो जाग्याचो अभाव आसल्या निमती वयर आमी कारां सोडची ना. केवल ह्या जागा कोण सर येतात तांकां मात्र आमी पास दिल्यात तसले वेहिकलां मात्र आमी सोडतले. हांव जर तर कोणी प्रायवंत आसात अस्वस्थ आसात कारां वयर आयल्यार तांकां ड्रॉप करून कारां तक्षणच परत मार्गाक वा सकल तुमी वसा जाय पडटलें. त्या देखून फाल्यांच्या सांजेच्या मिसाक तुमच्या लागीं कालती विनंती आमच्या सांगाता इल्लें सहकार दियात. मार्च म्हयन्याच्या 7 तारखेर आमी ह्या देव मंदिरांत
इस्रायल गांवांक एक पवित्र प्रयाण करतले आनी 17 तारखेर आमी परत फाटी येतले. जर तर तुमच्या मदली कोणी जाल्यार इस्रायल, जॉर्डन आनी इजिप्त ह्या 3 गांवांक, जेजू सल्ल्या गांवांक, आमच्या पोरण्या सल्ल्यांतल्या, नव्या सल्ल्यांतल्या पवित्र जाग्याक कोणी भेट करूंक आशेता तर सडीत माहितीक तुमी आमच्या ऑफिसांत मेळचें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां. सर उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमच्या वयर घालू. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान आणि कृपेन तुमकां धाडता. देवाची वडुतका. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां संगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुने. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हणना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तो गरजांनी पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर्व आमच्यो गरजो त्या बाळका जेजू मुखार वर्त्या विश्वासान दवरया. प्रत्येक जण आज आमी धर्मिकां बसत मागचो दीस आसा. खंडी जाण आमच्या कुटुंबांत ह्या शेजारा कोण धर्मीक आसा तांचो एक लागशिल्ल्यान उडास काडचो. आनी तशें सांगा आमी खरमेलीत आसा. आमचें जिवीत एक सलीसायेचें न्हय. म्हणजे संवसारी आकर्शनां सोडून सोडून येताना आमचें गुमाणी जायते फावटी सोमयात हांव संवसाराक शिफ्ट जाता. दयकन आमचे बसत मागा. प्रत्येक जणांगा तरबेती जोडचे ब्रदर्स आसात. ह्या जखी पावंड्याक आनी एक मेट मात्र आनी ह्या वखदां तांकां आनीकय चड तेंते समजतात. हे आमच्या भावांक सांबाळ सोमया. आनी तुजी खुशी वय तर जाल्यार तुजे मागलेले जावन तांकां घे. तांचे सर्व अस्कत काय तुजो आदार दी म्हण मागया. जायत्या मिसांव गांवांनी आपणो सस्वा त्याग करून आपणाचें कुटुंब सांडून ही धार्मिकां सोम्या पासत वावूर नासात. बासना खाण जेवण दुसऱ्यांच आनी जायत्यो संगती अडकळी आडतना निराशा उपजोवची साहस. हे आमच्या भावंडांक त्याच बाळका जेजूच्या हातीन समर्पिया. तशेंच देवपणी आमच्या कुटुंबांत उपजोवन मागया. जर आमकां धार्मिकताय ह्या जगाताय सिस्टरांताय अभिमान आसा तो आमी आमच्या कुटुंबांत व्यक्त करूंक आसा. जर अभिमान आसा खंडी जावन आमच्या भुरग्यांक देवपणे थंय तांकां आकर्शण बगूंक ह्या जर ती आपोवणे आसात म्हणून पारखितात तांकां उत्तेजन दिवंक आमकां साध्य जातलें. देवा थंय दादोशी जाल्लो ह्या जाल्ली केदींच निराशी जायना. देव आमचो ऋणकारी बिलकूल जायना. आनी ह्या खातीर देवपणे खातीर मागतना आमच्या कुटुंबांत सोमया तुजो थाळो आयकूंक आनी तो पाळूंक आमकां आदार दी. आमच्या भुरग्यांक आदार दी म्हण मागया. हेर जायतीं त्या सवांग आयल्यांत प्रत्येक जावन कुटुंबांत शांती समाधान आस करचे पासत एका निजा देवाचेर पातयेनी आनी दवरचे पासत. कित्याक कश्ट समस्या येताना हेर सक्त्यांतय हेर संगतींतय आकर्शीत जाता हांव. दोन दोनी पांय दवरून आसच्या तसले आमच्या भाव भयणी पासत मागया. भुरग्यांचे देणे नासतना निराशी जाल्ल्या पासत मागया. बरी सैरीक मेळनासतना निराशेंत आसतल्या पासत मागया. विविध रितीच्या पिडेशिरेक बली जावन सारकी चिकित्सा नासतना वखात नासतना कश्ट तसले आमच्या भावंडा पासत मागया. बरें काम नासतना आनी कुटुंबाची आर्थीक स्थिती भोव कश्टांची जावन आसल्या आमच्या भावंडांक सोम्या मुखार हाडया.
खंडी जावन तो आमची दुकां पुसतलो म्हणल्यार भरवशान ताचे लागीं सर्व ही प्रार्थना दवरया तशेंच आमची वैयक्तीक प्रार्थना कितें आसा ती ताचे लागीं दवरून सांगता म्हणया हे भगिवंतू जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजापिदारान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बरो आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं Sudes porto graças am cade elemente supele am busheta tasham chekat ka bos ane am katar me pudun dena ka konwaiter te am kane नामान मुरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू mege devache mayam apapya ka te vinati karata ne amcha wannacha vele am महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक swade do swatane sada samata me देव मनीस जाल्ले वर्तन घडीत वळखून घेवन 3 पावटी वो मिस्तेर मी परगट्यान देवाचो पूत मनीस जालो ane amche made jelo देवाचो पूत मनीस जालो amche made jelo आनी देवाचो पूत मनीस जालो amche made jelo महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक swade do swatane sada samata me जेजू बाळका आमचेर बेसावंक आनी आयकमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक swade do swatane sada samata me जेजू बाळका आमचेर बेसावंक आनी आयकमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक swade do swatane sada sarvata me जेजू बाळका आमचेर बेसावंक आनी आयकमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर ये काकूळ तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतेन भरुल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतले उतरेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन बाळका जेजून आमचेर गेल्या सर्व आशिर्वादांक आतां आमी ताका अर्गां दिवया हे भोव उद्दार बाळूक जेसू तुजे मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटूंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णीत केल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची दवरता तुज्या अजापांच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विसरून दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजे खळांतले दैवीक मजल सोडून दी सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन आशिर्वाद मागून घेवया सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो पापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेत आनी रास करता सासनाच्या सासना आमेन Gesù barca, Emmanuela, तुझे चरणी आम्ही दिव्यानी पडल्या तुका मी हसिता तुझे नाव वर्णिता तुझ्या उतरा प्रकाशलो आधार मागता जेजू बाळका इमॅन्युएला भुरगी उदरी संगीतो शिगुणाची माणिक चालू देवाक मानून म्हणून पिल्या करचे पावलो दैवीक जन्मा येतू बरलो जेजू बाळका इमॅन्युएला तुझे चरणी आम्ही दिव्यानी पडल्या तुका मी हसिता तुझे नाव वर्णिता तुझ्या उतरा प्रकाशलो आधार मागता जेजू बाळका इमॅन्युएला मुखार पुत्रा सोमे आंखार मोरया आशिर्वाद भगवंत पुरुषाचे कृपेने वर आमच्या देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन